भारताचे आयुष मंत्री भारतीय जनता पार्टीचे नेते श्रीपाद भाऊ हांका एक्सिडेंट जाल्लो अंकोला हांगासर थंयसर तेंच्यांनी प्रायमरी फर्स्ट एड दिल्या उपरांत डॉक्टरांनी रुपाली बरोबर आशिल्ली म्हणजे रुपाली तांकां प्रायमरी हॉस्पिटलांत फर्स्ट एड दिल्या उपरांत हांगासर जाल्लें थोडीशी क्रिटिकल आशिल्ली कंडिशन बट आतां इज व्हेरी मच स्टेबल पूर्णतः स्टेबल आसा ताका तेंच्या जिवाक कसलो धोको ना ओके तांच्या खातीर आतां फुडली ट्रिटमेंट जी आसा ती डॉक्टरांनी चालू केल्या इज अंडर ऑब्जर्वेशन ताच्या खातीर आतां बाकीचे एक्सरे विक्सरे एका वरा उपरांत बाकीचे सगळे काडल्या उपरांत ताका एक दोन बारीक बारीक ऑपरेशन्स करची पडटली दोन कडेन फ्रॅक्चर्स आसा ताच्या खातीर ती ऑपरेशन्स ती मागीर केली वयतली बट आमची पुराय डॉक्टर टीम डीन डॉक्टर बांदेकर बाकीचे कार्डियोलॉजिस्ट बाकीचे सगळे जाण पुराय तांकां मॉनिटर करता बट ही इज एट प्रेझेंट स्टेबल म्हाका दिसता त्या खातीर सगळ्या गोंयच्या लोकांनी कशें भाऊची सगळ्यांक चिंता आशिल्ली बट तेच भाऊ आतां स्टेबल आसा हे सगळ्यांक पळोवणे खातीर सगळ्यांनी आपल्या कोण आसतले हांव आत्ताच्या घडीक तरी डिटेल्स बाकीचे रिपोर्ट सगळे घेता भारत के अपने आयुष मंत्री श्रीपाद जी ने उनको अंकोला यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ स्टेबल करने के बाद उनको प्राइमरी फर्स्ट एड देने के बाद उनको वहाँ से उन्हीं की गाड़ी में शिफ्ट किया था हमने गोवा बॉर्डर से हमारी एम्बुलेंस से कार्डियक एम्बुलेंस से उन्हें गोवा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया है एट प्रेजेंट तो उनकी प्रकृति ठीक है स्टेबल है बाकी उनके ऊपर जो भी सर्जरी और बाकी जो कुछ करना है वो आज रात में करेंगे उसके बारे में मैं डिटेल्स में ले लेता हूँ बाद में बता देता हूँ आत्ताच्या घडीक खंयसरूय व्हरपाची गरज ना म्हणजे पुराय ट्रिटमेंट बट ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर होम मिनिस्टर रक्षा मंत्री आमचे पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डा PM संतोष जी हे कंटिन्युअसली म्हज्या बरोबर इनचार्ज आसा तांच्यांनी गरज लागली जाल्यार तांकां एअर एम्बुलन्स धाडटाय म्हणून म्हाका रक्षा मंत्रीन सांगिल्ली PMूय आत्ता म्हजे कडल्यान परत फॉलोअप घेतला पण आताच्या घडीक आमच्या डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार तांकां एअर लिफ्ट कांयच करपाची गरज ना ही स्टेबल आणि हांगासरूच सारकें सर तो ICU आसा तो बाकीचे गाडीन फॅमिली आनी जर आशिल्ले बट एट प्रेझेंट तेजी हांव बाकीची डिटेल्स ताचे पर्सनल कितें